भयणीनो, देव आमचो बापोय, आमचो रचणार, आमचो सांबाळणार, आमचो तो मोग करता, आमकां तो राखता, पोसता आनी सस्नीक आमचें दायज जावन आसा. ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमचो सोडून धाडलो. तसो स्पिरीट आमकां दिलो. एका उतरान सांगचें जाल्यार आमकां आनी देवा मदें जायतो संबंद आसा, लागशिल्लो संबंद आसा. ह्या संवसारांत एकलो मनीस मेळटा, भोवशा 1 घंटा 2 घंटा मेळटा, आमकां इश्टागत जाता आनी ती इश्टागत वर्सान वर्सां आमी दळवता. पूण ताणें आमकां कितें केलां? कांय करुना जावं पुरो. जाल्यार आमकां संबंद जाय म्हणून आमी आशेता. देवान आमकां इतलें केलां, इतलो लागशिल्लो जावन आसा. तोच आमच्या जिणेचो शेवट जावन आसा. आज न्ही जाल्यार आमी फाल्यां मरता आमी, पूण देव आमचो शेवट जावन आसा. ताच्यानी आमच्या मदें संबंद आसा. ताचे शिवाय आमकां जिवंकूच जायना, स्वास सोडूंक जायना. तो संबंद दवरची वाट जावन आसा मागणें. थोड्या फावटी आमी मागणें करतना आमचें वॉच पळयता, टायम जालो की म्हूण पळयता, आमकां रेस्टलेसनेस भोगता, कितलें लांब मागणें म्हूण आमी चिंता. पूण तेच मनीस आपणाचे इश्ट सांगता कितलो वेळ उलयतात, आपणाचे बायले सांगता कितलो वेळ उलयतात. उलोवनोचो म्हूण हांवें सांगचें न्ही. तर कित्याक तांकां देवा कडेन उलयतना आसतना, मागणें करतना हें लांब जालें म्हूण भोगता, बायले कडेन भुरग्यां कडेन ह्या इश्टा कडेन उलयता तें लांब जालें म्हूण कित्याक भोगना. आनी थोडीं आसात तांणी कितलें उलयलें तांकां उलोवलें बूक जालेंच ना. उलयचेंच पडटा, उलयता उलोवनूच आसतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां संबंद जाय, एक सुरेन जिवंक जायना. तशेंच आमचें मागणें जावन आसा देवा लागीं संबंद दवरची एक वाट. आमी मागणें करता वय, मागण्या वरवीं हो संबंद मांडून हाडटा घी, ह्या संबंदान वाडोवन येता घी, ह्या संबंदाची भोगणी आसा घी, ह्या संबंदाचो प्रतिफळ आसा घी. प्रतिफळ म्हणजे एकलो दादलो आपल्या बायले कडेन मोगान उलयता आसतना तिचें मन ताका कळटा, तिका आडूंक तो वचना, तिच्यो गरजो तो पळयता, तिका दुखयना. तशेंच आमच्या मागण्या वरवीं आमचो संबंद वाडोवन येता तर जाल्यार देवाक आडवो आमी वचना. जावं चिंतनांनी, जावं आमच्या उलोवण्यान, जावं आमच्या करण्यांनी देवाक आड आमी वचना. देखून मागणें एक विचित्र म्हूण आमी चिंतचें न्हय. कशें आमकां मनशांक एकामेका कडेन उलोवची गरज आसा की, तशें आमकां देवाच्या भुरग्यांक देवा कडेन उलोवची गरज आसा. तेंच जावन आसा मागणें. आनी हें मागणें देवा कडेन आसचो संबंद मांडून हाडची रीत. देखून आमकां इतलें मागणें करतना चड गरजेचें कितें म्हळ्यार थोडे फावटी म्हणी आमी आमचेरच दिश्ट घालना. आमी एक सवाल विचारूंक जाय, हांव इतलें मागणें करता म्हजी जिणी कांय बदलल्या काय? देवा लागचो आसचो संबंद वाडला काय? देवा लागचो आपलो आसचो संबंद म्हज्या जिणेंत बहिरंग जावन दाखवता काय? म्हजी जिणेंत बदलावण जाल्या काय? हें आमी सवाल घालूंक जाय. शिवाय मागणें एका वाटेन जिणी आनी एका वाटेन संबंद दुसऱ्याच वाटेन वेची रीत न्हय आमची. पूण सबार फावटी अशेंच घडटा. थोड्यो फावटी भोव घालना आमी मागणें करता, पूण जीण पोकळी जावन आसा. देवा कडेन कितें आमकां संबंद आसा? भाव भयणीनो, मागणें जावन आसा देवा लागीं मांडून हाडच्या संबंदाची एक वाट. कितलें तूं फावो ते परी मागणें करताय गी, तितलो संबंद वाडोवन येता, चडोवन येता, फुलोवन येता, फळां बरी जाता. कितलें तूं तुज्या बायले कडेन मोगान मैपासान उलयता गी, तितलो तुजो मोग ताचे थंय चडोवन येता, वाडोवन येता आनी तिका खुशी करताय तुका भोगणी येता. तशेंच देवा कडेन तुका भोगणी येवंक जाय, तुजी जिणेंत बदलावणी जावंक जाय. मागणें जावन आसा देवा लागीं आमकां मांडोवन संबंद मांडोवन हाडची एक वाट, एक रीत. दुसरें कितें गे म्हळ्यार मागणें जावन आसा देवा लागीं आमकां आजच्या संबंदाची ही भायली साक्ष. इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर रिलेशनशीप. Prayer is not only a means to relationship, to build up relationship, but also an expression of relationship. जर तर भुरग्यांक
भुरग्याक बरें काम मेळ्ळें, परगांवान गेल्लो बरो काम मेळ्ळें ताका खुशी जाता. आनी पयलो तो कोणाक बरयता? मम्मीक, डॅडीक बरयता, डॅडी म्हाका बरें काम मेळ्ळें. तर कित्याक डॅडी आनी मम्मी ताका मोग लागसिली जावन आसात, तांचे कडेन तो सांगता. चिंत्या तो घोव आनी बायले मदलो संबंद तळ्यापोटी बायलांनी ती दाखयतात आनी दाखयल्या वरी तो संबंद आनीकय सडटा. एकामेकाक हांसल्या वरी एकामेकाक हांकां तांच्या फावत्या बरी उलयल्ल्या प्रमाणे तांचो संबंद आनीकय वाडोवन येता. जर तर आमी संबंद बायलांक दाखयना, हांव ही परकी मनशां बरी चलता, संबंद वाडोवन येता गी. तो मरना गी. आमच्या जिणेंत आमी सामाजीक मनशां जावन आसा. सामाजीक न्हयच कित्याक मनशां मदें आमकां संपर्क आसा, देवा कडेनय आमकां संपर्क आसा. आमी तो भायर दाखय जाय पडटा. आमी स्पिरीट मात्र न्हय भाव भयणीनो. आमकां कूड आसा, आमकां विश्व आसात, आमकां मोत आसा, आमकां जीब आसा, आमकां वॉन्ट आसा. वी आर इनकार्नेटेड स्पिरिट्स. आमकां कूड आसा, आमकां स्पिरिटी आसा. आमचें मागणें स्पिरिटाचें मात्र न्हय, आमचें मागणें मनशाचें मागणें. मनशाक कूड आसा, विश्व आसात, उलोवंक जाता. तर आमचें मागणें आमी केल्ल्या वरवीं आमकां परस्पर आसलो संबंद सोडून येता मात्र न्हय, बायलांक आमी दाखयता. हें दाखय जायच पडटा. जर तर आमी आमचो संबंद बायलांक दाखयना, क्रमेन तो मरता. वेर देर इज नो कम्युनिकेशन, कम्युनियन डायज, युनियन डायज. एकलो जोतो दादलो आपणाच्या बायले कडेन कागदच बरयना, फोनय करिना, उलोवंक वचना, गांवांक आयिल्ल्या बारा घराय रावना. कितें जाता तें कुटाम फुटता. हें आमच्या भाव भयणीक कळना. दादलो 2 वर्सां या 3 वर्सां परगांवांत आसा जावं पुरो, फोन करता जावं पुरो. गांवांक आयिल्ल्या बरो वेळार कोणी घरा रावता गाय. आनी कितले फावटी तो गांवांक येता. ताणें संबंद वाडय जाय जाल्यार तो संपर्क दवरी जाय पडटा. मागणें जावन आसा आमकां आसा संबंद बायलांक दाखोवची रीत. इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर रिलेशन. कितलें आमी बायलांक दाखयता तितलें तें वाडोवन येता. कित्याक मनशाची जीण इंत तशी. हांव जर तर एका म्हजे इश्टा पळयनातल्या बरी करता, आमोर बी खंय आसना, ह्या हालो कितें म्हणना जाल्यार तो कितें समजून घेता. आनी हे फावटी तो मेळिल्ल्या वेळार हांव ताका पळयता, तो दुसऱ्या कडेन पळयता. हें घडना गी आमच्या जिणेंत. कित्याक आमकां समजना. जर तर देवा लागीं आमकां असो संबंद वाडोवन जाय, तो आमी बायलांक दाखय जाय. तर तुमी सवाल घालूंक पुरो, बायलांक कित्याक दाखोवचें? देव स्पिरीट जावन आसा, हांव स्पिरिटान उलयता म्हूण. वय देव स्पिरीट जावन आसा, तूं स्पिरीट हें सांग म्हाका. तुका कूड ना? कूड कितें देवसारान दिल्ली? देवानूच दिल्ली न्हय. तूं कुडी शिवाय खंयचें हें कार्य करूंक तुजे वरवीं साध्य आसा की? कॅन यू put on any act without the essential help of your body? तर तुजो संबंद तुवें बायलांक दाखय जाय. दाखयल्या वरी तो संबंद वाडोवन येता, सोडोवन येता, फळां बरी जाता आनी जिवंक सुलभ जाता. आमी लोकां मदें मात्र, कुटुंबाच्या सद्या मदें मात्र संतोशांची येयल्या पावना. देवा कडेन संतोशांची ये जाय. आमी देवा कडेन आसो संबंद मांडून हाडी जाय, सोडोवन हाडी जाय. फुलाक बरी फुलां सारकें करी जाय, फळां बरी करी जाय. मागणें जावन आसा एक वाट ताका. आनी अशें करी जाय जाल्यार आमकां असलो संबंद आमी दाखय जाय. एकली स्त्री, तरणाटी स्त्री आपणाच्या घोवाक हांव तुजो मोग करता म्हणल्या बरा, ताका भोगना गे तें. कित्याक ताणें सांगचें? तशें सांगचें. जर तर एकल्या भुरग्यान डॅडी आय लव यू म्हणटाना बापाय कितली भोगणी येता. मम्मी आय लव यू म्हणटाना भुरग्याक कितली भोगणी येता, कितली खुशी जाता मम्मीक. ताणें भुरग्यान पयशे दिल्ल्याच्या की चड ह्या उतरांनी ताका चड दिल्ल्या बरी जाता. तशेंच आमची भोगणी, आमचो संबंद वाडोवन जाय जाल्यार आमी बायलांक उसारूंक जाय. ते उसाचें कशें म्हणलें तें मागीर ताच्या विशयान हांव उलयतां. पूण उसारूंक जायच.
हांवें चिंतचें न्ही कित्या बाय उसाचें कित्या हांव स्पिरीट जावन आसा भितरल्या चिंतल्या पावना गी म्हणून. वय चिंतल्या पावता जाल्यार तूं चिंतूनच जिवीन आसता चिंतूनच राव, तुका पोटाक भूक लागता की पळय. तूं चिंतूनच राव तुज्या बायले विशयान आनी बायल्यान उसानाका कितें जाता पळय तुज्या बायल्या आनी दादल्या मदलो संबंद. तर मागणें एक विचित्र म्हूण आमी चिंतचें न्ही. म्हूण तुवें सांगचें जाल्यार देवा कडेन आनी आमचे कडेन जायते रितीनी संबंद आसा. देवान आमकां रचना. आमकां रचचे बदलाक जायत्या मिलियगटले लोकां रचूं येता जाल्यार देवान आमकां रचना. देव आमकां पोसता, आमकां राखता, हर एक घडये आमकां तो सांबाळटा, आमचे गरजो तो दिता. अशें आसतना इतलेंच न्ही, आमचो ताणें इतलो मोग केला की आमचे सोडून एकल्याच पुताक आमकां सोडून जावन दिला. आनी जेजू क्रिस्तान आपण आमच्या खातीर आपणाचो जीवच दिला. कोणे आमच्या खातीर आपणाचे एकटे बरोघात दिला? जेजू क्रिस्तान आमच्या खातीर आपणाचो जीवच दिला. आनी पवित्र घडये घडये आमकां प्रेरण दिता, उजवाड दिता, आमकां वाट दाखयता. आनी देव जावन आसा आमचो शेवट. अशें जायत्या रितीनी देवा कडेन आमकां संबंद आसा. वो संबंदांत आमी रोमोन आसूंक जाय. तो संबंद आमी मांडून हाडूंक जाय, वाडोवंक जाय. तो फुलां भरीत करीत जाय, फळां भरीत करीत जाय. तेन्ना आमची जिणी नंदन जाता. आमचे सांतीपण हातूं आटापून आसा भाव भयणीनो. आमचे सांतीपण हातूं आटापून जाता. आमचे मागणें हातूं आटापून जाता. आमचे मागणें जावन आसा हे संबंद देवा लागीं मांडून हाडचो, संबंद मांडून हाडचो. अशें जाल्यार इतले मोठी आमी मागणें करता. आमचो संबंद सडला म्हूण आमकां सांगयत घी. आमची भोगणी वा आमची जिणेचें परिवर्तन जालां म्हूण सांगयत घी. जावना जाल्यार आमचें मागणें सामा जावना म्हूण अर्थ. जर तर तुज्या बायले कडेन तूं जायते उलयताय पूण तुका तें भोगणी येना, संबंद वाडोवना, ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तुजें उलोवणें तुजो संपर्क सामा जावना म्हूण अर्थ. दुसरे वटेन आमचें मागणें जावन आसा आमच्या संबंदाची बायली एक निशाणी. इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर रिलेशनशीप. आमकां एक्सप्रेशन जायच पडटा. वेर देर इज नो कम्युनिकेशन देर इज नो कम्युनियन. When you give up communication, you die in communion. Out of sight, out of mind. देखून देवा लागीं कित्याक आमकां जायते तरेन संबंद आसा, आमी तो संबंद आमच्या मागण्या मारिपात मांडून हाडूंक जाय, सोडून हाडूंक जाय, भोगी जाय आनी फुलां भरीत करीत जाय आनी फळां भरीत करीत जाय. तेन्ना आमची जिणी नंदन जाता. आनी एका वाटेन आमच्या मागण्या मारिपाचो संबंद आमी बायलांक दाखयचें. उतरांनी मात्र न्ही, आमच्या करण्यांनी, आमच्या भोगण्यांनी, आमच्या चिंतापान आमी तशेंच करीचें. आमच्या कुटुंबाच्या सांग्या मदें आमी तशें करता. आमच्या इश्टां मदें आमी तशें करता. आमच्या संबंदीच्या मनशां मदें तशें करता. देवा कडेन कित्याक आमी करिना? तर मागणें जावन आसा आमची जिणी नंदन करची एक वाट. तर मागणें सुरू केल्ल्या बरा तूं वॉच पळयनाका. तिशी न्हिसून घुंवण तूं रेस्टलेस जायनाका. ताच्या बदलाक चिंत तुज्या बापा कडेन कसो तुवें संबंद हाडचो गी म्हणून. हें चड गरजेचें तुका. एका इश्टा कडेन तुका संबंद कितलो वर्सां उरात, पूण देवा कडेन तुका ससनांच्या तो संबंद जाय. आनी कोणें सांडल्यार देव तुका सांडटाय. आनी तुज्या जिणयेचेर कोणा हक्क आसा? तुका हक्क आयिल्ल्या वेळार कोण राखता? तुका पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार कोण तुका पोसता? तुवें ताच्या कडेन संबंद मांडून हाडची गरज ना गी. कित्याक तूं मागणें करून दाखयताय, फाटीं सरताय, लजेताय, भियेताय? कोण तो मनीस मागणें करिना? संवसारांत कोण तो मनीस मागणें करिना? मनशा कुळाच्या सुरवेतावन आजून पर्यंत ह्या संवसारांत खंय पळय मनीस आसा थंय मागणें आसा. खंय पळय मनीस आसा तो जेवण जेवता. खंय पळय मनीस आसा तो स्वास घेता. त्याच रितीन खंय पळय मनीस आसा ते मागणें करता. तर लजे नाका भाव भयणीनो, लजे नाकात. तुका तुज्या घोवा कडेन बायले कडेन संबंद जाय जाल्यार तुमकां दोगांकी देवा कडेन संबंद जाय. देखून दोगूय तुमी सांगाता मेळून
मागणें करा आनी तुमचो संबंद बायलांक दाखया. तेन्नाच तुमची जिणी नंदर जातली. हाच्या विशयांत येवच्या हप्त्यांनी हांव तुमच्या लागीं उलयतां. आमेन. Gesù barca, namantuka. Gesù barca, namantuka. Mesa mancerca, pare curteza. Ringin tu jasana, samanama. Mesa mancerca.